हवाई भोंवडेंतल्यान पर्यटनाक चालना मेळपा खातीर गोंयचे पर्यटन खात्यान बेरेस्तारा नवी हेलिपॅड सेवा आनी पर्यटन हेल्पलायन सेवा ओल्ड गोवा हांगासर सुरू केली। ह्या सेवेचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। गोंय पर्यटन ही सेवा महसूल दिवपी थारतली तशेंच पर्यटकांक आकर्शीत करतली असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या सेवेच्या उक्तावणा वेळार उक्तायलो। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, थळावे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। हाय एंड सर्विसीस दिवपाची गोंय सरकारान सुरवात केल्या आणि ताकाच लागून म्हणजे टुरिझम सेक्टरात ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस ह्याच बेसिसाचेर हाय एंड सर्विसीस आनी ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस ह्या दोन सेक्टरात आमी फोकस केला आणि म्हणून आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वेळार जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नवभारत निर्माणच्यो तयारी सुरवात केल्या आणि फुडल्या 25 वर्सांची तयारी पुराय देशात अशा पद्धतीच्या स्पेशली टुरिझम सेक्टरात IT सेक्टरात जी सुरवात आसा तेजेरूच फोकस करता आसतना गोंय सरकार सुद्धा म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव फुडल्या 25 वर्सांक गोंयांत कशा पद्धतीची टुरिझम सेक्टरात आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय हाजी पावलां आमी ह्या वर्साक घालपाची ठरयल्या। आणि हे सगळें केन्ना शक्य आसा? इट इज ओनली विथ द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप। नॉट ओनली द गव्हर्मेंट कांट डू इट। हांव सरळ सांगता, आमकां जर हाय एंड टुरिझम टार्गेट करतले आसत जाल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपींतल्यान आमकां तेजी सुरवात करपाक जाय। आणि बऱ्या वेळार म्हाका दिसता इट इज अ सोरींग एरोस्पेस दे हॅव जॉयन हँड विथ द गव्हर्मेंट टू स्टार्ट विथ दीस हेलिपॅड सर्विसीस विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। आनीकूय बी वेगवेगळ्यो पद्दती जे गव्हर्मेंटाच्या बरोबर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपान अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो सर्विसीस आनी वेगवेगळ्यो टुरिझम सेक्टरांतले आमकां इन्वेस्टमेंट जे करपाक तयार आहा तांकां आमी वेलकम करता। निश्चित रित्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर त्या खातीर येता त्या बजेटांतूय बी आमी वेगवेगळ्यो स्किमी अनाउन्स करपाच्यो आसा जेणे करून पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येवपाक जाय आणि ती जर आयली आसत जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंय जे आसा हे टुरिझम सेक्टरात डेव्हलप करपाक शकतले। It's very important that with the infrastructure we give amenities and facilities for a tourist who would come here and spend. Our focus has been shifting towards quality tourist as a vision document. And under Dr. Pramod Sawant we have one thought process that if we need to change the type of tourists coming here, then we need to start changing the base. We need to start giving the infrastructure what a tourist would want here to come and spend for. The normal stay is about 3 days for a domestic tourist or a 4-day. A normal international traveler stays here for about 9 days. So how do we extend this stay, make them spend more money in Goa, and how we can improve our economy, how we can have better employment is a thought process which every government carries. And this has been serious discussions with our Chief Minister. As post-COVID, we need to really gear up and start looking at things afresh.